Bobakivo Marlice Aizami ponop kordau Munon soto shikasa Solves pora quakatau Amchi casa murgota Jivya devati vasa Amchi casa murgota Jivya devati vasta Nishkoloti somovi Akavinte chieri Deva chachi boli Deva chalogan asli Amchi casa murgota Jivya devati vasta Amchi casa murgota Jivya devati vasta Soglank तुमकां देव बरो दिसtiu. आज आमी परब सुमरुमता बोंपार सायबिणीची आयचे मिसाची भेटेंत मिसाची मांडावर सांबाळटा पेंट आनी फोंडवे ही आमचे रावतरी बाबा भयणां समुदाय तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया बोंपार सायबिणीचे कॉन्फ्ररीचे सगळ्या वांगड्यां खातीर देवान तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आज आमी किरीत भाशेन मागूंक लायता. आज जल्माचो दीस एबिगेल फेर्नांडीस ह्या आमच्या भयणीचो ताचे देवान आशिर्वाद घालून ताका बरी भलायकीन दवरूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया सगळीं जी आमची बाबा भयणां ह्या समुदायांत ती जियेतालीं जी आमच्या गांवांत आसलीं ती मरून गेल्यांत तांकां सासणाचो विसव दी आनी सुर्गीचें सूख फावो करूं. आनी सायबीण मायचे मजतीन आमची बाबा भयणां जी हॉस्पिटलांत कोश्टवतात आनी जी पिडेंत आसात तांकां उदीक भलायकी मेळूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचेही नावे आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी साद्या कालाच्या तिसऱ्या आयताराक आसा आनी आयज विशय पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलेलो आयतार समोरता. आयचो सेवा धर्मांचो विशय म्हणल्यार देखलोल्यांनी आनी शब्दाच्या मुनियाऱ्यांनी गोमयल्यात ते प्रमाणे बरयला. हो विशय आयच्या लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलो घेतला. जाणें जेजूक काश्या दोळ्यांनी पळयला आनी अणभवला ताचे लागीं बारीकसाणीन सोद करून लुकान जेजू विशीं बरयलां. देखून जेजूक आमी वळखूंक पावल्या आनी आमकां भावार्थाचें देणें मेळ्ळां. आयज आमी सगळीं जाणीं पवित्र पुस्तक बरयलां ताच्या वेगवेगळ्या भासांनी भाशांतर करतात. ताचो अभ्यास करून आमकां समजणी दितात. ताचे पासत देवाक दिनवासुया. पवित्र पुस्तक शेंकड्यांचो आनी जायत्यांनी तोकोस घेवन केल्लो वावर तें देवान आमचे सोडवणे पासत आमकां दिलां. आयचो आयतार जेन्ना पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयला तेन्ना आमी जण एकल्यान पवित्र पुस्तक वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक, तें जिवूंक आनी ताचो प्रचार करूंक. आमकां कृपा आनी तिराय बापा लागीं मागतना आमच्या महाधर्म प्रांतान पवित्र पुस्तकाच्या वावरान मिसळ आसलोल्यांक आशिर्वादान बोर म्हूण मागुया. बाबा भयणीनो, आमच्या ह्या आयच्या पुर्बीच्या समया सगळ्या आमच्या आवयां खातीर मागुया. तशेंच जी आवयच्या देण्या खातीर अंतरेकतात
ते आमच्या सगळ्या क्रिस्ती बाबा भयणां खातीर मागुया. देवान तांकां आशिर्वादान भरून उदीक आनी उदीक तांचो कुसवो देवान आशिर्वाद दिवंक आनी तांकां भुरग्यांचे देणे फावो करूंक असल्या आवया खातीरूय मागुया. आनी तशेंच जी कोण आवय जाल्यार ताणें आपल्या भुरग्यां बाळांचो उदीक बरे भाशेन परामर्श करूंक तांचे खातीर मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून सर्वेस्परा देवा बोबाग्यो तांकवार मारीक आमी आज भोक्तीन वोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोरली तशीच आमकांय तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवो चलयता. सासनाच्या हा सासना. नेमियाच्या पुस्तका वेलें वाचप. 7वो म्हयनो लागलोलो. सगळीं पोरजा एकूच मनीस जाल्ले परी उदकाच्या दारवट्या फुडल्यान आसलेल्या मैदानार एकठांय जाली. सरस्परान फॉर्मायल्लें मोइजेसाचे समृद्धीचें पुस्तक तांणी एजरास धर्मशास्त्र्याक हाडूंक लायलें.
ताणें ते सोबे मुखार हाडले. सोबेंत दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलोलीं भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवट्या फुडल्यान मैदानार दादल्या, बायलां आनी गिन्यानाक पावलेल्या भुरग्यांक उजीर भोव सकाळीं तें 2 पर्यान पुस्तका वेलें ताणें वाचलें. सोमुर्तीच्या पुस्तकाक चीत दिवन सगलो लोक आयकतालो. उबोच रावंक केल्ल्या मोदेराच्या उंचशा जाग्यार एजरास धर्मशास्त्री उबो आसलो. एजरास सगळ्या लोकांवन उंच जाग्यार आशिल्ल्यान सगल्याक दिश्टी पडटा तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटूच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एजरासान सर्वेस्पराक वर्त्या देवाक दिनवासलो आनी सगळे पोरचेन हात उखलून म्हणलें, आमेन, आमेन. उपरांत सगळीं बागवलीं आनी दोरनीर सोरपोट पडून सर्वेस्पराक नमस्कार केलो. आनी एजरासान देवाच्या पुस्तका वेलें वाचलें आनी ताचो असो अर्थ दिलो की सगलो लोक वाचलां तें समजलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेम्यास आनी एजरास धर्मगुरू आनी शास्त्री आनी लोकांक शिकवण दिताले ते लेवीत हांणी सगल्यांनी आख्खे पोरचेक सांगलें, तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. दुखेस जावं नाकात, रडूं नाकात. सोमुर्तीचीं उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चोरप खायात, गोड सोरो पियेयात आनी कांयच तयार करूंक ना तांकांय तांतलें इल्लें धाडात. कित्याक तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. तुमी दुखेस जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोश तुमचें बोल. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, तुजी उतरां सायबा, आत्मो आनी जिवीत. आनीकदां म्हणुया, तुजी उतरां सायबा, आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी, जिविताची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेण्ट्याची जानवाय. जबाब, तुजी उतरां सायबा, आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, तुजी उतरां सायबा, आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदांच तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळेच नितीचे. जबाब, तुजी उतरां सायबा, आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या दोळांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाचीं चिंतनां ताका मानू सर्वेस्परा. म्हज्या खोटपा, म्हज्या तारोका. जबाब, तुजी उतरां सायबा, आत्मो आनी जिवीत. भागवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोरेंच जशी कूड एक पूण तिका सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. कोरेंच आमी जिदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन एकाच आत्म्यान सवें पवित्र स्नान घेवन सगळीं एक कूड जाल्या आनी आम्हा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. कित्याक कूड म्हळ्यार फकत एकूच सांदो न्हय, पूण जायते सांदे. हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता. हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान
कुडीचो न्हूय जाता, सगळीच कूड फकत दोळो जालो जाल्यार तिका कशें आयकूंक येत तर, आनी सगळीच कूड फकत कान जालो जाल्यार तिच्यान वास परमळ कसो घेवंक जाय तर, त्या पासत आपले कुशे प्रमाणे देवान वेगवेगळे सांदे कुडीक दिल्यात. ते सगळे एकूच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड खंय आसतली आसली तर, खरें म्हणल्यार जायते सांदे पूण एकूच कूड. म्हणटच दोळ्यान हाताक म्हणूंक जायना म्हाका तुजी गरज ना, तकलेनूय पांयाक म्हणूंक जायना म्हाका तुमची गरज ना. पूण परतेंच चड उसक्त दिसतात ते कुडीचे सांदे अदीक गरजेचे, आनी अदीक हलके दिसतात त्या कुडीच्या सांद्यांची आमी अदीक पर्वा करता. तशेंच जे आमचे सांदे माणसुकेचे कशे दिसनात तांकां अदीक मानान आमी लेखता. आमच्या माणसुकेच्या सांद्यांक मानाची गरज ना, पूण ज्या सांद्यांक तितलो मान ना सो दिसता तांकां अदीक मान दिवचे येवजणेन देवान कूड घडल्या. म्हणटच कुडींत वेगळोचार आसुनूय पूण सगळ्या सांद्यांक एकामेकाचे पडचे, आनी एका सांद्याक दुखता जाल्यार तांच्या वांगडा सगळे सांदे ती दूख सोंसतात. तशेंच एका सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे खुशाल जातात. तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड, आनी जण एकलो आपआपले पावटीन तिचो एक सांदो. पवित्र सभेंत देवान थोड्यांक नेम द्यात. पयले सुवातेर धर्मदूत, दुसरे सुवातेर प्रवादी, तिसरे सुवातेर शास्त्री, तशेंच आसात विस्मितां, पिडीवंतांक बरी करचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचे आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचे देणे. तर सगळींच धर्मदूत वो प्रवादी वो शास्त्री गाय, सगळीं विस्मितां करतात गाय, पिडीवंतांक बरी करचो गूण सगल्यांक आसा गाय, सगळीं आठवो भासो उलयतात बी, सगळीं तांची समजणी दितात गाय. देवाचें उतर हें. देवाचें उद्गार. Soy, solves por soy, soy, solves por acá, soy, solves por soy, solves por acá, soy. सर्वेस्पराक जय जय. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कैद्यांक सुटका पुरगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Solves por soy, solves por acá, soy, solves por soy, solves por acá, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. लुका प्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आमचे मदें घडोवन आयल्यात त्या वस्तूची खबर बरोवन दवरूंक जायते जाण बारी वावुरल्यात. सुरवाते सावन त्यो खाशा देखलोल्यांनी आनी शब्दाच्या म्हणयाऱ्यांनी त्यो आमकां गोमयल्यात त्या प्रमाणे तांणी बरयलां. हें जाणो जावन म्हज्या पालयेन सगल्यांची पयली तान बारकायेन सोद घेतल्या उपरांत ती खबर तुका मानेस थियोफिला क्रमान बरोवन दिवंक हांवें येवजिलें.
ज्या वस्तूंची तुका शिकोवन मेळ्ळ्या तांचे सोद तुवें उडकुचे खातीर अशें करचें म्हूण म्हाका दिसलें. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बोडान गालिलियाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस कुडीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कोडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या मेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज आमी साद्या काळाच्या तिसऱ्या आयत्यारान भितर सरता आनी ह्या सातोड्यान भितर सरतना आमी पवित्र पुस्तक आमच्या महाधर्म प्रांतांत पवित्र पुस्तक आमकां भोव करून आमच्या कुटुंबांनी तें आमी वापरचें आनी पवित्र पुस्तकाचो उगडास करून आज ताची आमी समरुमणी करता. देवाचें उतर आमच्या कुटुंबान उदीक आनी उदीक वाचचें म्हणून आमकां आज किरीत भाशेन महाधर्म प्रांतांत उलो मारतात. मगर बाबा भयणीनो, अशेंच एका दिसा एके ट्रेनीन हांव म्हजी प्रवास करतना म्हजे बाजूक आनीक एक कोण बसून आसलो आनी तो भुरगो आपूण पवित्र पुस्तक वाचतालो. वाचता आसतना ताका आनीक एक म्हजो सांगाती आसलो त्या ब्रदरान ताका विचार केलो, तूं क्रिस्तांव? आनी ताणें म्हणलें, वय हांव क्रिस्तांव. आनी ह्या ब्रदरान ताका विचार केलो, तर तूं पवित्र पुस्तक वाचता, खंयचो तूं? आनी ताणें म्हणलें, हांव क्रिस्तांव खरो पूण हांव प्रोटेस्टंट. म्हणटकूच हांव हें पवित्र पुस्तक म्हज्या यात्रेक जेन्ना हांव वेता म्हाका वेळ मेळटा तेन्ना हांव पवित्र पुस्तक वाचतां. आनी ह्या ब्रदरान ताका विचारलें, तुवें हें पवित्र पुस्तक वाचलें जाल्यार कशे तरेन तूं तें वाचताय? आनी तेणें म्हणलें, दिसपोटी हांव पवित्र पुस्तक वाचतां आनी जेन्ना म्हाका वेळ मेळटा तेन्ना उदीक बारीकसाणेन ताचेर नियाळ करून हांव उदीक आनी उदीक तें बरे भाशेन परतून वाचतां. कितले फावटी तूं हें पुस्तक वाचलें? अशें ह्या ब्रदरान ताका विचारलें. ताणें म्हणलें, हें तिसरे फावटी हांव वाचतां. आनी ह्या प्रोटेस्टंट भावान ह्या ब्रदराक विचार केलो, तुवें कितले फावटी हें पुस्तक वाचलें? आनी ताणें म्हणलें, हांवें एकूच फावटी वाचलां, तेंय जाल्यार आजून पर्यंत हांवें तें कंप्लीट करूंक ना. आनी हें आयकून तो तोटाकलो आनी म्हणूंक लागलो, तुवें आजून पर्यंत पुस्तक वाचूंक ना, कित्याक? आनी ह्या ब्रदरान ताका म्हणलें, आपल्याक दुसरें हें शिकप आसा, धर्मशास्त्र हांव शिकतां, दुसरे वस्तू शिकतां आनी पवित्र पुस्तक वाचूंक म्हाका वेळ मेळना. आनी ताणें म्हणलें, कसलो वेळ तुका जाव? तूं जेन्ना तुज्या रुमान आसताय, जेन्ना तुका नियाळ करूंक वेळ मेळटा तेन्ना पवित्र पुस्तक तुज्यान वाचूंक जाता. कित्याक तातूंत आसात जायती बऱ्यो वस्तू, तातूंत आसात जायतीं तत्वां, तातूंत आसात जायती शिकवण, तातूंत आसात जायती देवाची देख, तातूंत आसात देव आमचे कडेन उलयता ती जिवंत उतरां. आनी आयकून बाबा भयणो ब्रदर तोटाकलो आनी आपल्याचीच लॉस कशी ताका दिसली. आनी ताणें म्हणलें, आजतान हांव प्रयत्न करतलो उदीक आनी उदीक नेटान वाचूंक. वय म्हजी चूक जाली, हांवें हें पवित्र पुस्तक वाचूंक ना. जायते फावटी घडयेक हांवें ह्या पवित्र पुस्तकाचेर ध्यान मन दवरूंक ना, लक्ष दवरूंक ना आनी फावो तो वेळ हांवें पवित्र पुस्तकाक दिवंक ना. हाका लागून आजतान हांव प्रयत्न करतलो उदीक आनी उदीक पवित्र पुस्तक वाचूंक. आनी त्या वेळार त्या प्रोटेस्टंट भावान म्हणलें, तूं वाचताय फकत त्या दिसाक दिल्लो तुमचो हांवें स्वर,
पवित्र पुस्तक वाचता आसतना सारकें वाच, कित्याक तातूंत घडयेक जायत्यो वस्तू तुमच्या दिसा दिसपटे रिडींग आसा तेंच रिडींग न्हय, पूण हेरूय वस्तू पवित्र पुस्तकान आसतात आनी त्यो जायते फावटी आमकां चुकतात आनी आमी अर्देपाड वाचून ताची समजणी आमी घेवंक विसरता. मग बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी नदर मारल्यार अशेंच कितें आयच्या तिनूय वाचपांनी आमकां मेळटा. आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां निमाणी उतरां मेळटात ती अशी: देवस्थानांत आसलोल्यांनी सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. म्हणजे their eyes were fixed on him. जेजूचे तांचे दोळे आसले. ह्या आयच्या तिनूय वाचपांनी आमकां मेळटा. पयलें वाचप नेहेमायाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. थंय आमकां मेळटा आरोन ह्या यादनिके कुडयेचो एजरा हाका सगळ्या मदें विचून काडटात. आमी जाणां बाबिलोनियांतली परदेसांतली इस्रायल परजा जेन्ना सुटोन पुर्ती आपल्या इस्रायल देशांत येता तेन्ना तांकां दोन वस्तू तांचे दोळ्या मुखार आसतात. पयले सुवातेर तांचें देव मंदीर जेरुसलेमांत पाड जाल्लें, जें मोडून गेल्लें तें परतून तांणी बांदून हाडूंक जाय आसलें. दुसरें तांची जो कोरार आसलो, जो देवा सोवे तांणी कोरार केल्लो, तें बाबा भयणीनो तो सगळो नश्ट जाल्लो, ते विसरून गेल्ले. म्हणटचो कोरार परतून तांणी देवा सोशी स्थापून हाडूंक जाय आसलो आनी स्थापून हाडूंक एजरा ह्या यादनिकेचे कुडयेचे ह्या मनशाक ते विचून काडटा. एजरा हो यादनीक ताका विचून काडटात आनी परतून सर्वेस्परा देवा सोशी हो कोरार स्थापचो म्हणून ते बाबा भयणीनो थारायतात. आनी हो कोरार कसलो ताका ते बाबा भयणीनो तोरा म्हणटात. 5 पुस्तकां आमी आतां ताका पेंटिट्यूट अशें म्हणटा. म्हणटकच ही 5 पुस्तकां जी मोजेसान तांकां शिकोवन दिली. मोजेसान ती पुस्तकां बरोवंक नात, पूण मोजेसान जितली शिकोवन दिली ह्या 5 पुस्तकांचेर बरयल्ली आसली. म्हणटच व्हडलीं व्हडलीं पुस्तकां बाबा भयणीनो. आनी दर दिसाक जुदेवाच्या आपल्या ह्या भावार्थाची बुन्याद जावन आसली. बुन्यादेची खोलाय ह्या 5 पुस्तकांत तांची दवरलेली आसली. म्हणटकच ही पुस्तकां तांणी जाणा जावंक जाय आसली. आपलो कोरार सर्वेस्परा सोवे नोसरूंक तांणी तयार जावंक जाय आसलें. ही परजा जेन्ना गुलामपणान आसली, परदेसांत आसली, तेन्ना सगळीं आडगां तांणी केली. देवाक ती विसरली, देवाचेर कोलपली, देवाचेर विरुद्ध ती गेली, आपलें पातकी जिवीत ती जियेली. पूण जेन्ना एजरा ह्या यादनिकान ही नव्या परतून तांचो कोरार स्थापूंक तांकां बाबा भयणीनो शिकोवन दिली, तेन्ना सगल्यांनी देवाक वाखाणलें आनी म्हणलें, आमेन, आमेन, आमेन. वय आमी सोत मानता, वय आमी भावार्थ दवरता. आनी समोर तिची उतरां आयकतना बाबा भयणीनो तांच्या दोळ्यांनी दुखां आयलीं. जेन्ना तांच्या दोळ्यांनी दुखां आयलीं, कित्याक आयलीं बाबा भयणीनो? कित्याक आपलें पाप तांकां गमून आयलें, आपलें पातक तांणी ओळखिलें. आनी तेन्ना एजरान तांकां म्हणलें, चलात, सोरोप खायात. म्हणजे जे कितें आमी म्हणटा घी ती तुमी खायात, गोड सोरोप पियात, आनी कांयच तयार करूंक ना, तांकांय तांतलें इतलें दियात. कित्याक सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. तुमी दुखेस्त जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोश तुमचें बोड. तुमच्या सर्वेस्परा देवान तुमकां दुखेस्त जावन रडूंक दिवंक ना, पूण तुमकां आतां सगल्यांक बाबा भयणीनो सर्वेस्पूर देव ह्या तुमच्या कोरारा उद्देशी परतून आपलीं भुरगीं म्हूण मानून घेता. जो मनीस आपलें पातक रडटा, जो मनीस आपलें जिवीत नवसरूंक सोदता, जो मनीस आपली चूक वळखता आनी परतून सर्वेस्परा देवाशी हो कोरार करता, तेच इस्रायल परजेन ह्या वेळार आपले थाव घेतलो की आमी सर्वेस्परा देवाक परतून एकदां ताच्या परजा कशी विस्वाशी रावतली आनी आमचें जिवीत ताचे शिकवणे प्रमाणे आमी मांडून हाडटली. आयचें दुसरें वाचप बागयोन पावलून कुरीतकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बागयोन पावलो कुरींत हें शार रोमकारांची एक कॉलनी कशी आसली. म्हणटच थंय आर्थीक वाड बरी जाल्ली, पूण नैतीक वाटेन बाबा भयणीनो थंय सगळें वायट वचतालें.
पोरजोडपण आनी नोश्टेपण ह्या शारांत वचताले. असले वेळार बागयोन पावलू ह्या कोरिंताचे समुदायीक बाबा भयणीनो क्रिस्तांवांक भेट करता आनी तुय तांचे मदें 2 वर्सां तो रावता आनी शिकून दिता. आनी जेन्ना बागयोन पावलू एफेजाक वेता तेन्ना वो तांकां चीट एफेजाक तान बरयता आनी ही चीट बाबा भयणीनो बागयोन पावलू ह्या कोरिंतकारांक बरयता. तें आज आमी दुसऱ्या वाचपान वाचलां. आनी काय बरें तो म्हणटा, तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जोण एकलो आपआपले पावटी तिचो एक सांदो. म्हणजे तुमी जावन आसात क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे. क्रिस्ताचे गुडाद कुडीचे तुमी दर एकलो सांदो. जसो एक सांदो एक आमचे कुडींत वावर करता ते भाशेन तुमी एक क्रिस्ताची सांदे जावन आसात. तुमी जेन्ना बरो वावर करतात तेन्ना क्रिस्ताची कूड बरी आसता. तुमी जेन्ना वायट वावर करतात तेन्ना क्रिस्ताची कूड दुखवता. आनी हेच भाव भयण गेले ते आयताराक आमी वाचलां कोरिंतकारांक बरोवन. तो म्हणटा वेगवेगळी देणी आसात पूण तांकां सगल्यांक एकूच आत्मो आसमा. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो आसात पूण सगल्यांक दिता तो आत्मो एकूच. आनी ताचो दुसरो भाग आयच्या ह्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता. आनी काय बरी बागयोन पावलो आमकां म्हणटा, दर एक सांदो आमचो कुडींत आसा तो वावर करता. एक सांदो तर मुडीत म्हाका तुजी गरज ना, हातान तर मुडीत म्हाका तुजी गरज ना आनी कुडीची गरज ना आनी आपूण एकूच रावलो जाल्यार लेजास जातले भाव भयण. दोळ्यान तर मुडीत म्हाका गरज ना कुडीची भाव भयण आमकां दिसती पडचे ना. कानान तर मुडीत म्हाका गरज ना आमकां आयकूंक येवचें ना. म्हणजे सगळे सांदे आमचे कुडीचे बरोबर वावर करतात. आनी जेन्ना बरोबर ते वावर करतात तेन्नाच की आमी सगळे एक कुडीक बरे तरेन मेळून आमची कूड भावा भयणीनो ह्या संवसारान बरे तरेन वावरूंक आमी पावता. बरे तरेन भाव भयणीनो आमी चलूंक पावता. आमी जायते फावटी म्हणटा ताका आर जाल्या, ताका भाव भयणीनो मोडणें मारलां. कित्याक म्हणटा? कित्याक ताचो एक सांदो कुडीक वावर करिना, ताचो एक सांदो भाव भयणीनो काम करिना. ते भाशेन आमी सगळीं क्रिस्ताची आनी क्रिस्ताचे गुडाद कुडीचे आमी सांदे जाल्यार आमचे मदें ग्रेग ना, आमचे मदें बाबा भयणीनो दुस्तो ओ क्रिस्ती भाव भयण ना, आमचे मदें गरीब ना, आमचे मदें बाबा भयणीनो दुसरे जाती काती नात. आमचे मदें सगळीं आमी एक. म्हणटच एक क्रिस्ताचे कुडीचे आमी जेन्ना सगळीं पाटलावदारां तेन्ना क्रिस्ताचे कुडीक आमी सगळीं एक जावन वावर करता तेन्ना आमी बाबा भयणीनो ही क्रिस्ताची कूड अदीक आनी अदीक वाडोवंक पावता. आयचे शुभ वर्तमान आमकां काय बरें बागयोन लुकास आपल्या बरोवपान तो दोन दूत नासलो बाबा भयणीनो. जेजूचो पाटलावदार कसो उपरांत तो जालो पूण तो सुरवातेक बरयता आसतना थियोफील हाका बरयता आसतना अशें ही उतरां तो काय बरी म्हणटा. तो म्हणटा काय बरी बागयोन लुकाची उतरां, आमचे मदें घडोवन आयल्यात त्या वस्तूंची खबर जायते जाण बारी वावुरल्यात. सुरवातेसान खाशा देखलोल्यांनी आनी सोबदाच्या मुणयाऱ्यांनी गमयल्यात त्या प्रमाणे हांव ह्यो सगल्यो वस्तू बरयतां. म्हणटकूच म्हजे पाडयेंत म्हजे उंटेंत कितें पडलां तें सगल्यांचें पयलेतान बारकायेन सोद घेतल्या उपरांत तुमकां थियोफील भोव मानेस हे क्रमान बरोवन दिवंक हांव येवजितां. म्हणटचो पयलो भाग आपलो शुभ वर्तमान बरोवंक लूक बाबा भयणीनो सुरवात करता. आनी उपरांत रोखडेंच जेजूचे गालिलियाक आपलें प्रवचन कितें आसा, जेजू कसो देव मंदिरांत वेता, आपले बाबा भयणीनो देवा सव्यान सर्वेस्परा सवें आपली भेट दर दिसाक सोनवारा दिसा तो देव मंदिरांत करता. आजची खबर तो आमकां सांगता. आनी जेजू जेन्ना देव मंदिरांत गेलो ताणें पवित्र पुस्तक उगडलें, इसायासाचें पुस्तक, आनी थंय ताका ही उतरां मेळ्ळीं, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. कित्याक आत्म्यान तो प्रेरणा घेवन भरलेलो आसलो, तो पवित्र स्नान घेवन आयलोलो. आनी ही उतरां जेजू म्हणटा गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका पुरगटूंक,
कुड्ड्यांक परतून नदो दिवंक आनी जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक. म्हणटकूच Jesus has come to free everyone from their bondage, labor from their bondages. म्हणटकूच आमकां सगल्यांक सोडूंक हो सर्वेस्पर देव ह्या संवसारांत आयलो. तोच तो मसियस म्हणून आमकां इसायास प्रवाद्यान आदीं बाकीत केल्लें तें जेजू पवित्र पुस्तकान उगडून सांगता. आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस तुमकां कोडीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी भाऊ भयणू सगळीं जेजूचे नदर धरून ताका पळोवंकूच लागलीं. तिनूय वाचपांनी आमकां कितें दिश्टी पडटा. पयलें वाचप, जो मनीस देवाच्या उतराक देवाच्या कोराराक विस्वाशी रावता ताका देव केन्नाच साडिना. जो मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता ताका देव सदांच आपले हे खालतिकायेक लागून आशिर्वादान भरता. बाबा भयणीनो, आमचे सगळे पवित्र स्नाना वरवीं आनी क्रिस्मा वरवीं देवान आमकां सगल्यांक आपली भुरगीं केल्या. आमकां देवान त्याच पवित्र पुस्तकाची बाबा भयणीनो शिकवण दिल्या. आमकां देवान अदीक आनी अदीक आपल्याची पाटलावदार जावंक आपलो कोरार आमी स्थापून दवरूंक दर दिसाक मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता तेन्ना पवित्रपणान जिवंक आमकां आदार दिता. आमचे आनी आमच्या जिविता वयर लक्ष घालूंक आमकां गरज. खंय काय आमी पावता. पयलें वाचप आमकां सांगता, जेन्ना परदेसांतली बाबिलोनिया शारांतली ती परतून आयली, इस्रायल पौजेन आपलें पातक ओळखून घेतलें. तांणी आपल्या पातका विशीं आनी आपल्या पुर्वजान केलेले सगळ्या पातकांची बोगसणे मागले आनी ती रोडली आनी देवा सोशी परतून आयली. आमचे जिवितांत भाऊ भयणू देव आमकां सयेक दिता. भोव करून ह्या काळांत आमकां देव सयेक दितलो. आमी आमचें आदलें जिवीत सोडून दिवंक, आमची चिंतना सोडून दिवंक, आमच्यो वायट वस्तू आमी सोडूंक दिवंक, आमचे वायट पाटलावदार आसात तांकां आमी सोडून दिवंक, अदीक आनी अदीक नेटान आमी दुसऱ्यांक जें कितें देव आमकां उजवाडान दाखयता, जें कितें आमकां उजवाडाची वाट चलोवंक आपयता तांकां आमी आमचो फुडोकार दिवंक. आज आमकां एक विचार आसा, आमचें मन बदलूंक आमी तयार आसा. आमचें पातकी जिवीत ओळखून घेवन आमची नवसोरणी करूंक आमी देवाक भास दिवंक तयार आसा. देवा सगळें परतून आमचो कोरार करूंक आमी भाव भयणीनो आमचो हात दिता, आमचो तेंको दिता जाल्यार आमकां विचार कर. दुसरें बाबा भयणीनो, दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलो आमकां म्हणटा, आमी सगळे जेजूचे सांदे एक गुडाट कूट आमचे उद्देशी घडून येता. म्हणटच हांव हें करचो ना, हांव तें करचो ना. दर एका वांगड्यान तर म्हणलें जाल्यार कशें जातलें बावड. एक वांगडी जेन्ना पातो करता, एक वांगडी जेन्ना पयस वेता, एक वांगडी जेन्ना बाबा भयणीनो पवित्र सभेची शिकवण मानून घेना, सगल्यांकूच दूख भोगता. आमच्या जिवितान आमकां विचार करूया, आमी सगळीं पवित्र सभेची पवित्र सभा तर आमकां सांगता नियाळ करात. पवित्र सभा तर आमकां म्हणटा तुमचें मन तुमी उक्तें करात. पवित्र सभा तर आमकां उलो मारता उमक्यो उमक्यो जिवितान तुमी वस्तू करात. आमी खरेंच करता काय? वा आमी परतून आमच्या आदल्यो चाल्यो आमी चलयत आसा? आमकां जेन्ना भाव भयणो कितेंय आमच्या जिवितान नवसोर पवित्र सभा उलो मारता पवित्र पुस्तका प्रमाणे, तेन्ना आमी तांकां तेंको दिता काय? आमचें जिवीत आमी बऱ्या रस्त्यार मांडून हाडूंक आमकां सयेक मेळटात. आमकां बरे फुडारी काडूंक पवित्र सभा उलो मारता तेन्ना कशे तरेन ह्या उद्याक आमी जाप दिता? आमकां विचार करुया. शेवटाक जेजू आमचे मदें आयलो आनी सगळें बरें आसा तें जेजून आपल्या जिवितान केलें. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक आनी जुलुमांक सांपडलेल्यांक ताणें सोडूंक तो आयलो. आज तुका आनी म्हाका उलो आमचें गोंय सांबाळूंक आमकां तोच जेजू उलो मारता. गुरीक वेंचणूक येतल्यो भाव भयण्यो, थोडेच दिसांनी आमी आमचें मत घालतल्यो. विचार आनी जबाबदारेन आमी आमचें मत घालुया. उदीक आमचें मन उक्तें दवरुया भाव भयण्यो. सदांच आमी परंपरेन करता त्यो वस्तू करच्यो न्हय. आमी दुसरो करता म्हाका कित्याक पडला अशें आमी करून आमचें जिवीत सादचें न्हय. आमकां तर आमकां अधिकार दिल्लो आसा लोकशायेन, जाल्यार अधिकार बरे तरेन आमचो आमी वापरुया. आमी भाव भयणीनो बेश्टेच कुड्डे जावचे न्हय. आमकां अदीक आनी अदीक दिश्टी पडटा जाल्यार पर्यंत आमची नदर दुसरे वाटेन घालून आमी नाका त्या मनशाक मत दिवचें न्हय.
फावो तसले उपाय आमी घेवया. जेजूचे गुडात साडीचे वांगडी कशे एक बरी आमच्या समाजान बरो समाज आमी घडून हाडूंक वावरुया. तेन्नाच की तोच जेजू आमकां दिता तें कार्य, गरीबांक बरी खबर दिवंक, कुयद्यांक सुटका परगटूंक आनी जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आमी पावतले. ही जेजूची गुडात कूड उदीक आनी उदीक पवित्रपणान जिवंक आमी आदार दितले. जशें आदल्या कोरारान एजराची उतर आयकून पुर्जीन आपलें जिवीत नवसरलें, ते भाशेन आमी आमच्या कुरण्या वरवीं नवसरूंक हो समाज बरो करूंक पावतले. हीच कृपा आमकां मागतना सायबीण मायन आपल्या जिवितान केलें ते भाशेन 2 दिसाक देवाच्या उतराक खालती रावन देवाचें उतर आपल्या जिवितान तिणें मांडून हाडलें. देवाचें उतर आमकां फावो केलें. देवाची सोडवण आमकां दिवंक ती वावुरली. तिचे मजतीन आमकांय ही कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ उचारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सुर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो, आंकवार मरीतान सरमलो, पोसला ताका तांणी कुसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांचो शिवूर जालो, स्वर्गात चडलो, सुर पदवीदार देव बापाच्या सुव्याक बसला, थंय तांची जिव्यांक मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकेंचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भाऊ भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या जिवितान 2 दिसाक आमकां नवसणीच्या मार्गार व्हरूंक आपयता. ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. एजरान देवाच्या पुस्तका वेलें वाचलें आनी ताचो असो अर्थ दिलो की सगलो लोक वाचला ते समजलो. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचें उतर वाचूंक, शिकूंक, नियालूंक आनी आपलें जिवीत दिसाच्या दिसा नवसरूंक आनी हे वरवीं आपल्या खाला आसलोले पोरजेक हीच देख दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमचे काकूत कर. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी आपल्याक दिल्लो अधिकार आनी पदवी देवात हांव येता म्हूण सोत मानूंक आनी आपली जुट्टी पोरजेचे अदोरगती पासत चलोवंक, दुबल्यांचो आनी गरजेवंतांचो अदीक हुस्को दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. सोमुर्तीच्या पुस्तकाक चीट दिवन सगलो लोक आयकतालो. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर चिटान आयकूंक, वाचूंक, शिकूंक, नियालूंक आनी जिवीत नवसरून जिवितान देवाच्या उतरांची बरी फळां दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. तुम्ही आतांच आयकलें हें शास्त्र लिखीत आयज खरें जालें. आमच्या 2 प्रांतीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत वावुरतेलीं आनी दुसरीं आमचीं जायतीं केंद्रां आनी भावा भयणी
वेगवेगळ्या मोलांचेर देवाचे उतर परगटूंक आनी ताचो प्रचार करूंक बारी वावुरता. तांकां हो वावर करता आसतना बापाचें बळ मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत बॉम्ब पार्थ साहेबिनी सगळ्या गोरबेत आसलेल्या आवयांक तूं तुज्या आसऱ्या खाल दवर. तशेंच जायते दोतोरांचो आदार घेतात. भुरग्यांच्या देण्याक आशेतात. तांकां तूं पाव माय. भुरगीं तूं तांची आस बागय म्हूण आमी खालतिकायेन मारयेक फुडें घालून आवयांक सगळ्या पिडेंतली मेकळी करमून बापाचो आदार मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत ओ सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. 2 दिसाक नवसरणीचे मनीस जावन आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक फूड आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक. ह्या मागण्या उद्देशी आमकां फावो ती मजुरी मेळूं आनी आमची मागणी स्विकार करून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. Hymn number C15, page number 34. Deva utor ami घेतला akaya mi zabab dila zabab saudi jividaso bogar gele betoneso Bapa तुझे उतर माता मोगान तुका जीवित मोता Bapa तुझे उतर माता मोगान तुका जीवित मोता Pak sopor Direcivi Acauta Banunadu Espetone Jesu volvi Atmea cielo Auce delta Bapa तुझे उतर माता मोगा तुका जीवित मोता 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 मोशा भाव मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मळणें आमच्या नाते पवित्र सुरेशा नांवाक सगळे फळ मानून घेऊ.
सुर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयक आयच्या दिसाक किरीत मान दिवंक येवेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासो ती देणी आमी तुका भोक्तीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुझे दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कारजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. उयेशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पविहीत बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सूर कार्यान सुताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या पोरबीच्या सुमया नित्याक मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटा. तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगटा. आपल्या आकवारपणाची वडवीक सांबाळू पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकास्तीने संवसाराक फांकयलो. तो जेसू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर महिमा वाकणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळू अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolarazo sorvesporto. Suniani sonsar bola tuja vojvova. Uzoli, tuga soso. Sorvespora cinavi. Etata kasul. Uzoli, tuga soso. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोवन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयातनांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. तुझ्या कुसाने पुरो जीवन पडा. उर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडून
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणूक उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडान रगो सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगात चपुती बागेवन सुसे बागेवन दुर्मतान सूर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोही मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्याचे सुवरवी त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्यू. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेक तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावला पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुम्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Hymn number D10, page number 52.
지고 아미 속리 제주 모소 아미 사대 제주 스피로 소량함카 제주 왔다 아블레로고 에코지마 아까보다 리디모다 사사소다 해가 소냐 암카와도 소레 구스고 아미사냐 제수 지구 아미소리 제수 모소 아미사네 이구수 베이스 아미발조 뭐가 우페스 제수 네가 에고사냐 아까헤냐 아페소다 소야크레고 에가소냐 암카와도 도레쿠스코 아미사냐 제수 지구 아미소기 제수 모소 아미사데 이구스바바 암샤로나 에구스스와스 암샤카사 에구사샤 암시치니 고시서소 바봇보네 에가소냐 암카와도 도레구스코 아미사냐 제수지구 아미소기 제수 모소 아미사네 아츠코나 암카비라 바파 최고 암체디가 제수와나 아미소리 바파레게 니데가니 에가소냐 암카와도 도레쿠스코 아미사냐 제수지구 아미소리 제수 모소 아미사데
प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा बागेवन तांकवार मारयेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ते चांकवार मायेच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपडी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मातशें बसुया. सुमानाच्यो कोडवण्यो गेल्या त्या आयताराचे दान जाला 6,030 रुपया 6,030 रुपीज. येता त्या आयताराक मांडाबोड करूंक पयले मीस सांजुजे वास समुदाय डोमिनोज 6:30 वरांचेर 7:45 वरांचेर लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय जे रामनगर रावता ती. तिसरे मीस 9 वरांचेर मिसाची मांडाबोड आवर लेडी ऑफ वलंकनी समुदाय हैदराबाद. येता त्या सोनवाराक इंग्लीश मीस 6 वरांचेर आमचे इगोचेन आनी 6:30 वरांचेर कोंकणी मीस दाबोली कपेलांत आसतलें. बाबा भयणीनो फाल्यां आनी पोरवां तुमकां एक उलो मारला तुमी पिराची दोडमोड आनी मागणी करूंक म्हणटच मागता तुमी सगल्या नागी ह्या पिराची दोडमोड ह्या सगल्या 2 दिसांनी तुमी वांटो घेवंक जाता तांणी आपले उपास करूंक जाता मागणी करूंक जाता आनी आख्खो दीस कांयच खायनासतना जांकां दोतोरान बाबा भयणीनो हे दुसरी वखदां घेतात तांणी करचें न्हू म्हण आमी मागता. जी कोण दुयेंत आसात तांणी करचें न्हू पूण जांचे कडेन घडटा तांणी हो उपास दोडवण आनी मागणी करूंक गरज. 6 वरां ते 8 वाजता सांजेचे आमचे फिरगोचेन पवित्र ओर जातलें 2 दिसाक फाल्यां आनी पोरवां. आतां हाचो हेतू कितें बाबा भयणीनो आमकां विचार करतात कित्याक गरजेचें गरज कित्याक आमचे वेंचणूक येतात आमच्या गोंयच्या शाराक उदीक आनी उदीक बरे फुडारी आमकां फावो जावं. जेन्ना आमी देवा लागीं मागता जशें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आपलें पाप रोडली पोरसां आनी देवा लागीं परतून कोरास थापलो आनी एजरान तांकां मजूत केली ते भाशेन तुमचे यादनीक तुमकां केलीत भाशेन आपल्या जिवितांत नवसुर्णी हाडूंक आनी उदीक आमच्या गोंयांत बरे आमकां येस मेळूंक आमकां बरे फुडारी मेळूंक तशेंच आमचे इंडियेक बरे तरेन आमकां फावो तसले फुडारी फावो जावंक आमच्या क्रिस्तांवांक दुमारो फावो करतात तांणी बंद करूंक जे जे क्रिस्तांवांचे आड ते करतात ते सगल्यो आडगां आडगां बंद जावं म्हूण तांचें मन उजवाडावंक आमी मागणें पिराचीत आनी दोडवण करुया. जांकां कोणाक खुशी आसा 6 ते 8 वाजता आमची फिरगोजीन येवंक तांणी येवंक जाता पूण तुमी आपली सुरक्षा अदीक सांबाळची म्हूण आमी मागता. पंचायतीन नोटीस धाडल्या ते भाशेन 26 तारखेर तांचो किरीत भाशेन आमी जाणाव आमच्या राष्ट्राचो त्या दिसा रिपब्लीक डे म्हणटकच आमी त्या दिसाक पंचायतीन अनफर्लिंग ऑफ द ट्राय कलर फ्लॅग आनी थंय स्पिची आसतल्यो म्हणटच तुमकां सगल्यांक ते आमंत्रण करतात 26 तारखेर थंय जातलें म्हणून ते आमंत्रण करता 8:15 थंय सुरू जातलें म्हणटच जाता तांणी वेचें म्हूण ते मागतात. भाऊ भयणीनो ह्या दिसांनी आमचे बोंपाड सायबिणीची नोवेनां केल्यात सगल्या आमच्या भोव करून आमच्या ह्या फिरगोजेंत रावतले आमचे सगलीं बायलो जी वांगडी आसात जावं आमची युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आसात हे जी आसात तांणी बरे तरेन सुरवातेची उतरां करून तेस करून आमकां आदार दिलो देखून आनी सगलो सहकार दिलो आनी सगल्या जी कोण आवय जावं कोंत्रेकता तांचे खातीर मागलें आनी जी आवय जाल्यात तांचेय पासत मागलें देखून आमी तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे फिरगोजेन जायत्यो हेर वस्तू केल्या जशी फुलाची मांडाबोड ग्रेसी आनी फिलू आनी केल्या तांकां काळजांतेन देव बरें म्हणटा. इजालितान आमचे सगळे सरभोंवती बरे तरेन तुवाले घातल्यात ताकाय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे दर दिसाक वाचपां करूंक गायन करूंक आमकां आदार दिला सगल्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं म्हूण मागता. तशेंच जेन्ना आमी पिडेंत आसले तेन्ना जायते जाणांनी आमचे खातीर मागलें काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तकले बागून आमी देवाचो आशिर्वाद घेवचो दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन जाता. बागेंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं
आंकवार मारी उद्देशी जिविताच्या रोसणाराक तुम्ही घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आंकवार मारीच्या पोरबे दिसा तुम्ही संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या आंकवार मायेचे मोसुती सासनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आनी सोर पदवेदार देव सायबीण मायेच्या आशिर्वादान तुमची कुटुंबां तुमची सगळे आवडे आनी अंतरेक पयस जावंक तुमचे वायट विघ्न येता थंय पयस धरून तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Sati saibini Tuhan cirari Wisokakadi Bayai Amshimagri Kurpati Hamka Dukani Anironucha Amshimagri Sayami so